अठफड्या बर्चबाय रोमियो लेन क्लबात जाल्ल्या अग्निकांडा उपरांत गोंयभरच्या क्लबांच्या सेफ्टीचेर प्रस्न उपरासताले. कांय क्लब सील केल्यात. क्लबाच्या फायर सेफ्टी एनओसी विशीं विचारल्यार खात्याचो संचालक उलोवंक तयार ना. कांय दिसां पयलीं हणजूणचो कॅफे CO2 क्लब सरकारान सील केल्लो. ताची फायर सेफ्टी एनओसी सोंपिल्ली. क्लब सील केले उपरांत रोखडीच खात्यान ताका एनओसी इश्यू केली. ताचेर बोवाळ जालो. आतां खात्यान ती फाटीं घेतल्या. क्लब आसलो तो CO2 म्हणटा तो एक क्लब, तेणे सील आसतना सुद्दां फायर डिपार्टमेंटान ताका फायराची एनओसी दिली म्हणून कळोन येताले. सो आज आमी फायर डिपार्टमेंटान येयल्ले की विचारपाक की CO2 तुमी परमिशन दिला का म्हणून. सो तेज्या खातीर आमी हांगा विचारले तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की तेंच्यांनी रिन्यू खातीर हे CO2 फायर एनओसी आहा ती आमी दिल्ली. मात आतां ती कळोन येता की जे सील आसले त्या कारणा खातीर आतां ती फायराची एनओसी आहा ती फायर डिपार्टमेंटान CO2 क्लब आहा ती आतां रिवोक केल्ली आसा. तितून आतां गोंयभरचे रेस्टॉरंट आहा त्या रेस्टॉरंटाक आतां खंय तरी जाग येयल्या कशी दिसता. कित्याक आतां फायर डिपार्टमेंटा कडेन कमीत कमी 400 ते 500 एप्लिकेशनां अशी येयल्या की तेंच्या कडेन पयलीं परमिशनूच नासले. आतां फ्रेश परमिशना खातीर जे रेस्टॉरंट आहा भितर थोडे क्लबू आहा म्हणून कळोन येता तेंच्या कडेन फायराचें अशें परमिशन नासले. त्या परमिशनाक आतां एप्लिकेशनां आतां हांगा फायर डिपार्टमेंटान येयल्लेली आसा. प्रुडंट खातीर ओमकार फळारी आनी स्वप्नील तारी.